नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमका सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शेळपे 100 MLD सालावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प इंटरकनेक्शनाच्या कामाक लागून 29 जून पुरायपणान उरतले बंद. 30 जूनाक दक्षिण गोंयांत जातली मर्यादीत उदका पुरवण. गोंयभर शुक्रारा वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत व्हडा उमेदीन मनयलो मोहरम. करबला शहीद जाल्ल्या मोहम्मद पैगंबराच्या नातवांची केली याद. मुस्लिम भावांनी सरबताचो आस्वाद घेवन केली नव्या वर्साची सुरवात. उद्देगीक आनी व्यावसायिक एलपीजी गिरायकांक व्हड थाकाय. सरकारान नॉन डोमेस्टिक पॅक केल्या एलपीजी पुरवणाचेर आशिल्ले सगळे क्षेत्रीय निर्बंध उडयल्यात काडून. अस्तंत आशिया संकश्टांतल्या पयलींच्या पावंड्यार पुरवण परतून केल्या सुरू. पणजेच्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाक तंत्रीक अडचणी लागून आशिल्ले बंद. बिरेस्तारा सांजे वेळार ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची कर्मचाऱ्यांनी झुजा पावंड्यार केली दुरुस्ती. फिफा फुटबॉल विश्वचषकात घडलो अजापीत विजय. इक्वेडॉरान जर्मनीक 2-1 अशा गोल फरकान मेळयली जैत. ई गटाच्या निमाण्या मॅचीत दाखयली आपली ताक. आनी कोळवाळे कृष्णा नायक खून प्रकरणातले दोगूय फरार दुबावीत आयले शरण. कोळवाळ पुलिसांनी ताका केली अटक. ह्यान पयली अटक केल्ल्याक सुनायला 8 दिसांची पुलीस बंदखण. आता खबरो विस्तारान. शेळपे हांगासरलो 100 MLD सालावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प इंटरकनेक्शनाच्या कामाक लागून 29 जूनाक पुरायपणान बंद दवरतले. हाका लागून 30 जूनाक दक्षिण गोंयांतल्या जायत्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत जातली. हातूंत सावड्डे, केप्यां, कुंकळ्ळे, कुडतरे, मडगांव, फातोर्डा, शिरोडा, नुवें, कुठ्ठाळे, दाबोळे, वास्को आनी मुरगांव ह्या वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत आसतली अशें कळटा. जाल्यार 160 MLD सालावले उदक शुद्धीकरण प्रकल्प सदचे भशेन चालू उरतले अशी माहिती संबंधीत खात्यान दिल्या. उद्देगीक आनी व्यावसायिक एलपीजी गिरायकांक व्हडली थाकाय. केंद्र सरकारान बिगर घरगुती पॅक केल्या एलपीजीचेर आशिल्ले सगळे पुरवण निर्बंध काडून अस्तंत आशिया संकश्टा पयलींच्या पावंड्यार पुरवण परतून सुरू केल्यात. बल्क एलपीजी पुरवणूय 50% मेरेन परतून मेळ्ळ्या. एलपीजी पुरवणाची परिस्थिती सुदारल्या उपरांत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. पणजेतल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची त्रुटी बिरेस्तार मेरेन दुरूस्त जावंक नाशिल्ल्यान केटीसीएलाचे 6 बस मार्ग पुरायपणान बंद केल्ले. जाल्यार प्रवाशांक असुविधा जावची न्हय म्हण 8 मार्गाचेर डिझेल बशी सुरू केल्ल्यो. मात बिरेस्ताराच ईव्ही चार्जिंग स्टेशनाची कर्मचाऱ्यांनी झुजा पावंड्यार काम करून सांजे 6:30 मेरेन हो प्रश्न तडीक लावन प्रवाशांक थाकाय दिली. फिफा फुटबॉल विश्वचषकात अजापीत विजय घडलो. इक्वेडॉरान 2-1 अशी जैत मेळोवन जर्मनीक चकीत केलो. फाटी पडून लेगीत उमेदीन परतून येवन इक्वेडॉरान जैत काडून घेतलो आनी ई गटाच्या निमाण्या मॅचीत आपली ताक दाखयली.
चिखली कोळवाळे कृष्णा नायक हाच्या खून प्रकरणातले दोग फरार दुबावित निमणे शरण आयले. या दोगांय दुबावितांक कोळवाळ पोलिसांनी अटक केल्या. या खून प्रकरणात यान पयलीं चिखली वाठारांतल्या क्रिस्तोफर पॉल आणि नांदोडे वाठारांतल्या प्रतीक गांवस या दुबावितांक अटक करून तांकां 8 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. आमी ट्रॉलरांचो आंकडो उणो करिनात. फक्त शिस्त हाडपा खातीर ट्रॉलर धन्याक नेम पाळचे अशें सांगता अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हरणकराचें म्हणणें. पावसाळ्यांत नुस्त्याचो दर्जो आनी नुस्त्याची फॉर्मेलिन चांचणेची जापसालदारकी FDAची आसा. खारेवाडो जेटी विशीं MPA वांगडा खासा बसका आपयतले आनी जेटीच्या विस्तारा पयलीं खारेवाडो हांगच्या घराचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतले अशें मंत्री हरणकार सांगता. आयकात. रजिस्ट्रेशन कॅन्सल म्हणजे गव्हर्मेंटाक बोटी कमी करपाची ना. बोटी असल्या कारणान बोटींनी आपले जे नॉब्स आसा लायसन आहा BC आहा हे तेंच्यांनी करपाक जाय. कारण आज फाटीं एकदां तुमकां खबर आसतली काणकोणची बोट कारवार गेली. आमी हें दिलें इंस्ट्रुमेंट दिला ते आमकां ट्रॅक करूंक गावता. सो ते व्हरना हे व्हरना जाल्यार लोकां माहिती जाता गव्हर्मेंटाचेर वता. म्हणून आमी ते सगळे रुल्स आनी रेग्युलेशन तेंच्यांनी फॉलो करता. ते फॉलो केल्या परिणाम म्हणून हें आसतलें. कारण थोड्यो आतां हेवूय आहा जेटीज तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय. थोड्या अनऑथोरायज लायसन हें परमिशन नासतना जेटीचो करता हे आमचें रेग्युलेशन तेंकां आमी ऑलरेडी नोटीस केला त्यो बंद करता. कारण आमकां रिकॉर्ड गावना. डिपार्टमेंटा कडेन आनी जेटी रिकॉर्ड जाय म्हणजे फॉर दॅम ओनली तेंच्या खातीरूच. So basically to bring discipline. आणि बोटी कमी करपाच्यो म्हूण काडूंक ना. बोटी ते मेनटेन करून तेंचे विशय आसूंक जाय बाकीचे गोश्टी आसूंक जाय हे तेंचे कडेन ना. जेटी पळय आहा ती MPAन ऑलरेडी कितें वर्साचो प्रयत्न गेल्या 2 म्हयन्यान हांवें MPA चेअरमॅना कडेन मिटींग घेतली. तेन्ना स्टेक होल्डरूय आसले. तांकां आमी फूल सपोर्ट दिला. जी घरां पळय काडपाक जाय नवी बांदतली रिहेबिलिटेशन तांकां आमी सपोर्ट करता. क्लियर करून दिता म्हणून सांगता. तेवूय आसले स्टेक होल्डर आसले आनी त्या प्रमाणे हें केलें. तेंच्यांनी एक्ट करून परत आनी ह्या आठवड्यान तेंची परत मिटींग आपयली. परत दवरले कितें तरी कारण जाल्यार दवरले. त्या फुडल्या आठवड्यान परत तांकां एक आपयतले. आनी कारण ती जे एरिया जे आहा ही ऑलरेडी तेंच्या ताब्यार. सो आमकां तें करूना. तेंचो प्रोजेक्टाक टायम जातलो. पूण आमी तेंच्यांनी MPAच्या चेअरमॅना कडेन स्टेक होल्डर आसा मिटींग घेतलेली. तेन्ना सांगलें आमी करता बेगीन ती करूंक नाका परत आनी करता. गरज आहा विथावट लायसन विथावट विसी कितें आसूंक जायना. रजिस्ट्रेशन जाय सगळें. कारण इन्शुरन्स जालो फाल्यां बोटी गेलो पळय कितें जालें कोण मेले केलें जाल्यार मागीर कितें करतलो. तें फिशरीज डिपार्टमेंट आहा नुस्तें भायर मारून बोटीर हाडून हांगा आमच्या जेटीर हाडून लँड केलें की ते मार्केटाक वयता. मार्केटाक गेलें कितें आमकां आसना. ती भायरसून जे इंटरस्टेट म्हणजे ईस्ट कोस्टासून बी नुस्तें येता हें अंडर FDA येता. सो FDA ते चॅक करता. चॅकींग करप हें आमकां लागना. मार्केटाक गेलें की आमच्या तेजेर कांय ना. आमचे जेटी पर्यंत आमच्या जेटीसून भायर सरले की ते बाकीचे डिपार्टमेंट आहे. कुंभारजुव्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाची महत्वाची बसका जाली. या बसकेक गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत, गट अध्यक्ष विक्रम परब आनी हेर हजर आशिल्ले. पक्ष संघटना घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. फुडल्या सप्तकांत कुंभारजुवा ब्लॉक समिती जाहीर करतले. आमी सगळे मेळून लोकां खातीर नवे कमिटमेंट आनी समर्पणान मुखार वतात अशें गट अध्यक्ष विक्रम परब हांणी सांगलें.
फाटल्या 3-4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारात सध्या भाजी लागवडीची लगबग सुरू जाल्या। चडशा वाठारात शेतकारांनी मळ्यांनी भाजयांची बियां रोयल्यात। अंदू मळे फुलपाक कळाव जातलो अशें शेतकारांचे म्हणणे आसा। पळयात। अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान भाजी लागवडीची कामां ओडून पडिल्ली। पावस केन्ना सुरू जातलो आनी केन्ना एकदाची भाजी लागवड करपाक मेळटली ताची शेतकार वाट पळयताले। मात फाटल्या 3 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून शेतकार मातशे खोशी जाल्यात। ते उमेदीन मळ्यांनी देऊन भाजी लागवडीची कामां करतना दिसून येता। पावसान उपकार केले जाल्यार उसरा काय जायना, मळे फुलतले अशी आस्त शेतकारांक आसा। ते 2-3 दिसां पावस पडटा, पूण आतां आमकां रोपयो आमी घातल्या, पयलीं घातले मेल्यो, त्यो आतां दुसरी घातल्या। असोच तो पावस पडत फुडें कितें आमकां आशा आसा, नाल्यार कांय फायदा ना रोपयो घालून। अंदू लेट जालो तुमच्या लागवडीक? पावसा लागून लेट जालो जाल्यार आमी इतकी आतां फुलोवन दोडगी तवशी जातासली न्हू। पूण हे 3 दीस पावस पडला तो बरो पडला? हय, हे 3 दिसां पडलो तो बरो पडला, पूण त्या खातीर आमी आतां काम चालू केलां। भर घेता, माती घेता, रोपया इल्ली घेता। हां, हे आशा आसा तर पावस पडत जाल्यार? पावस पडत जाल्यार आशा आसा म्हणून आमी माती घेवन करता। जून फूल फुकट गेलो। हां, म्हणजे तुमच्या इतल्यान भाजी बी बाजार भाजी जाता। आमकां जुलय म्हयन्या म्हणजे आमगे ऑगस्टा सगळे लोक आमी भाजी व्हरून घालतालो। हां, पूण अंदू लेट? अंदू लेट जालो। वातावरण आसा? हय, आतां मातशी 2-3 दिसांनी पावस पडटा न्हू म्हणून आमी हे करतात। आतां सगळे तरेची बियां घातल्या तुमी? घातल्या, तांबडी भाजी घातल्या, चणे घातला, मुळो घातला, भेंडे, तोडगी, तवशी, दुदी घालता, भोपळे। ताका बियो घालूंक सुरवात केल्या। वत तापी घे 15 दिसांक त्यो सगळ्यो बियो चडश्यो घातलेल्यो करपाल्यो आनी मेल्यो। मागीर आमी परत आतां थोड्यो घातल्या, थोड्यो खंयी उरल्या। त्यो आतां परत 3 दीस पावस पडला, आतां फुडें पावसूच ना। आतां कितें करपाचें आमी? इतकी मेहनत करून कांयच ना। फुडें पावस ना म्हणजे आयज पडोंक ना? ना, प्रश्न आयज पडोंक ना। आयज सकाळी पडला, आतां पडोंक ना। आतां एक 2-3 दीस जालो पावस पडटा नेटाचो, तुमी परत बियां बी घातली? परत घातली, काल घातली, पयर घातली। आतां पळया मरे पावस पडत जाल्यार आशा दवरी आतां। पावस नाल्यार आशा कसली? पूण अंदू मागूस गेले सगळे? अंदू सगळे मागूस गेले। वर्सा तुमच्या इतल्यान भाजी बाजारान येताली? इतक्यान बाजारान आमच्या इतक्यान बेल फुटोन आमी भरतात आई धरताली। पूण आतां 15 दीस पावस पडलेली जाल्यार 15 दिसांक ती सारके बेल फुट्टले आसले। 15 दिसांक आनी अशी आळी आमकां करची पडटली आसली। जून म्हयनो साधारण अर्दो असोच गेलो? असोच गेलो, जून म्हयनो असोच गेलो। दोडगीन आमची वयर चडटली आसली शिऱ्याक, थोड्यो पयली घातल्या त्यो। मागीर तापीक लागून सांडो फाटी घातल्यो। दिसा पावस पडटा आनी पावसूच ना। 22 दीस जाले, 15-22 दीस जाले पावसूच ना। आतां हे 2-3 दिसांक पावस पडला चालू आसा आनी आयज परत पावस ना। आमचे आतां रुपयो कश्यो कितें वाडपाच्यो, कशें कितें कांय कळना आमकां कशें जातलें तें। पूण आतां तुमी भाजयेची बियां बी घातल्या? बियां बी घातल्या, पूण आजून रुजोन सारकी येवंक ना। थोडी येयल्या, थोडी येवंक ना। पावस असोच पडलो ना जाल्यार आमची मेहनत फुकट न्हू, वाया न्हू आमची मेहनत। आमी कितें करपाचें मागीर इतली मेहनत करून? पूण अंदू उशीर जालो न्हू भाजये? उशीर जालोच, पावसा लागून उशीर जालो न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। म्हापसांच्या भाजपा राज्य कार्यालयात बिरेस्तारा एमर्जन्सी डे मनयलो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत 1975 वर्साच्या आणीबाणीच्या काळाचो उगडास करून लोकशाय, घटनात्मक मूल्य आणि कायद्याचे राज्य तिगोवन दवरपाचो संकल्प ह्या वेळार उक्तायलो। पळयात। आज ह्या पुराय एमर्जन्सी डे म्हटल्यार कितें जर खासदार आतांच उलयले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या घटनेचेर हो देश चलता। देश स्वतंत्र जालो, ताज्या उपरांत देशाक एक वेगळी घटना बरयली। प्रत्येकाचो हक्क, प्रत्येकाचे रायट्स, प्रत्येकाच्यो योजना कितें आसच्यो आनी त्यानुसार हो देश चलपाक लागलो। 1947च्या उपरांत 1951 म्हणजे आमी रिपब्लीक डे हो सेलेब्रेट केलो आनी ताज्या उपरांत घटनेच्या आधाराचेर हो देश चलपाक लागलो। हाल्लीच आमी आत्तां म्हणजे इलेक्टेड प्रधानमंत्र्या पैकी हायेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो उल्लेख केलो आनी तांचें आमी अभिनंदनूय केलें। हे कित्या खातीर तर आतां पर्यंत देशात म्हणजे नेहरूजीचो जरी टर्म चड आसलो जाल्यार ते इलेक्टेड नासले। दे म्हणजे तो स्वता हो अपॉइंटेड आसलो पयल्या वेळार आनी मागीर तो ताज्या वेळार इलेक्टेड जाला। आनी हे एवरीथींग हे प्रत्येक राज्य घटनेंत बरयल्लें आसलें। देश कसो चलप हो राज्य घटनेचेर आधारीत आसता।
आता आयचो एमर्जन्सी डे म्हणजे जाका आमी 25 जून हो एमर्जन्सी डे कित्याक, हो ब्लॅक डे कित्याक, भारताच्या इतिहासांतलो हो सगळ्यात काळो दीस आसा. म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेंतलो हो तसो काळो दीस आसा. आनी ह्या दिसान नेमकें केलें कितें म्हणजे आत्ताच बाब तानवडे हांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे म्हणजे जो निकाल अलाहाबाद हायकोर्टात दिलो की इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही कपटरित्या, म्हणजे इंदिरा गांधी जी निवडून आयल्या ही पयशे दिवन म्हणजे फेअर इलेक्शन जावंक ना. ज्या वेळार थंयसर एखाद्या कार्यकर्त्यान इलेक्शन लढयल्लें तो कोर्टात गेलो आनी ती प्रधानमंत्री आसतना सुद्दां तिच्या विरोधात हो निर्णय दिलो. ही कोर्टाची ताकद आसा आनी तो निर्णय तिका रुचलो ना. म्हणजे आपूण प्रधानमंत्री आनी एखादो कोर्ट आपल्या विरोधात निर्णय दिता म्हणजे कितें. हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आयजूय निर्णय आमच्या सरकाराच्या विरोधात कितलेशेच दितात, बट त्या निर्णयाच्या विरोधात त्या जजाक काडून उडय किंवा थंयसर आनी कितें करया आमी करिना. आमी एक्सेप्टेड म्हणटा आनी तो निर्णय मान्य करून म्हणजे राज्यात आसत किंवा केंद्रात आसत आमी ते निर्णय जे आसा पळय न्हू हे मान्य करता आनी आमी फुडें वता. बट तेंच्यांनी तशें केलें ना. तांच्यांनी हो दीस हो जो आहा ह्या दिसा तेंच्यांनी कितें ठरयलें तर पुराय देशात तांच्यांनी ठरयलें की आपली सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो यूज कसो करप, मागीर तो मिसयूज म्हणपाक जाता आनी तो वापरून तांच्यांनी आतां राष्ट्रपतीक तांच्यांनी पूर्ण देशात एमर्जन्सी लावपाक लायली. आतां एमर्जन्सी म्हणजे नक्की कितें. एमर्जन्सी म्हणजेच म्हणजे खंयच्याच राज्यात कोणाचीच सत्ता उरूंक ना, थंयसर राष्ट्रपतीची सत्ता लागू जाली. कारण तिका स्वता देंवचें पडटलें आसलें म्हणून तेणी राष्ट्रपतीची सत्ता लागू केली. खंयच्याच पेपरवाल्याक ताच्या विरोधात म्हणजे आमी जशें म्हणटा की सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स सस्पेंड केले गेले. कोर्टाक सुद्दां रायट उरूंक ना. सगळ्यांचे फंडामेंटल रायट्स पूर्णतः सस्पेंड केले गेले. प्रेस सेन्सॉर्ड म्हणजे प्रेस बरोवंक शकना. प्रेस दुसरे दीस तेन्ना न्यूजपेपर येनाशिल्लो, आयले जाल्यार ब्लँक न्यूजपेपर आयले. म्हणजे कोर्ट हॅव विकन म्हणजे कोर्टाक ऑर्डरी दिवंक शकना. कोर्ट कसल्याच पद्दतीची ऑर्डर हे अशें आनीक परत केन्नाच जावंक ना. पयलींय जावंक नासलें. 1947 ते 1975 पर्यंतूय जावंक नासलें आनी 1975च्या उपरांत आयज पर्यंत परत केन्नाच जावंक ना. म्हणजे ऑलमोस्ट 50 वर्सां पुराय जाली. अशें केन्ना जावंक ना आनी अशें जावचें न्ही. आनी हे हांगा न्ही खंयच्याच देशात जावंक ना. इट इज नॉट ग्लोबली सुद्दां. आमी जाका म्हणटा की पुराय जगाचेर अशा पद्दतीची घटना म्हणजे जो प्रधानमंत्री आसा तो कंप्लिटली एमर्जन्सी लावप आनी सगळ्यांच्यो पावर ह्यो आपल्याच कडेन घेवप. हांव सांगता तें जालें आनी दिल्लीत बसून प्रत्येकाच्या विरोधात ऑर्डर काडीत वचप म्हणजे एखादो कोर्ट बेश्टे चलताले. तांकां ऑर्डर दिवपाची पावर नाशिल्ली, ऑर्डर दिवपाची ताकद नाशिल्ली. म्हणजे सामान्य नागरीक हो ताका उलोवपाचो अधिकार नाशिल्लो. सामान्य नागरिकाक बरोवपाचो अधिकार नाशिल्लो. जरी कोणी एखाद्यान म्हटलें की इंदिरा गांधीचा धिक्कार असो ताका काडून भितर उडय, वांगडाच एकेच ऑर्डरीचेर कित्याक उडयलो हें विचारपाचें ना. तूं भितर कितले दीस उरतलो हें खबर ना. कोर्टूच ना म्हटल्या उपरांत आपल्याक भितर कित्याक उडयला न्याय कोणा कडेन मागतलो. डायरेक्टली पुलिसांनी भितर उडयलो काय आनी कोण ना. न्याय मागपाचीच प्रिय ना. म्हणजे आतां जर भितर उडयलो जाल्यार रोखडेच आमी वयता पयलो डेप्युटी कलेक्टराडे आपल्याक बेल दी म्हणटा. ना जाल्यार आमी उठता डिस्ट्रिक्ट कोर्टात वता. म्हाका कोर्टूय बी रोखडी दोन तुमी मुद्दामून पळयात. एकदां 2 वरांच्या भितर बेल मेळ्ळी म्हणटा आमी, त्या सुटलो म्हणटा. रोखडो सुटलो कसो काय विचारता. कारण आज म्हणजे न्याय जो आसा हो आसा म्हणून तर हें जाता. पण तेन्ना सगळें म्हणजे एकदम भयभीत अशें वातावरण पूर्ण देशभर हे भयभीत अशें वातावरण करून दवरलेलें. खरें आनी कायदेशीर ह्यो गजाली कोणूच उलोवपाक शकनाशिल्लो. पूर्णता खंयचोच सोशल मिडिया तर सोडून दिया तेन्ना ते त्याय पद्दतीचो नासलो. एखादो चॅनल जो टीव्ही दिसता, एखादो पेपर जो येता तोय बी म्हणजे दिसनाशिल्लो. गोंयांत पावसाक सुरवात जाल्या. हवामान खात्यान 1 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वारे वादळा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला.
नुवे प्रकल्प सर्वेक्षण वादात एक नवो मोडण आयला. समाज वावुरपी फिडोल पेरेरा आणि कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळा वांगडा एसटीपीओ सिद्धांत शिरोडकराक मेळून नुवे सरपंच फ्रेडा डिसाचेर दाखल केल्ले कागाळीचेर बेगोबेग एफआयआर नोंद करपाची मागणी केली. पेरेरा आड पयलीच केस नोंद जाल्या उपरांत सरपंचाचेर अजून कारवाय कित्याक जावंक ना असो प्रश्न शिष्टमंडळान मांडलो. पुलीस चौकशी पुराय जातकच योग्य कारवाय करतले अशें आश्वासन एसटीपीओन दिल्या. काय केलो आमचे पुलीस बाय फिडोलाचेर आमी 2 दीस पयलीं पुलिशेक सांगलें गिवींग यू 2 days आनी पीआय सांगलें 2 दीस दिता तुका आमी वी वॉन्ट एक्शन अगेन्स्ट द सरपंच फॉर डुईंग वॉट शी डन रॉंग. सो आयज आमी एक्चुली येयलो एसपी मेळपाक सरपंच जस्टीस दिवपाक. आय स्टँड कनेक्टेड टू फिडोल. वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर हेल्प एसपी साहेब आमी तुका हेल्प मागनाय. वी आर आस्किंग फॉर जस्टीस and justice for Goa and for Goan. So you have to give us justice. कित्याक तुका justice मागता हांव. First and foremost, हे जे जाला, a public servant is attacking a fellow activist or a common man. Right? Tomorrow, anybody can get attacked by so and so elected representative. आमची भिरांत आहा. कित्याक आमी झगडटाय. आमगे आवाज बंद करपाक जायना तुमकां. दुसरे elected representative, they are public servants. You all should do your public job and do it in the right way. What way? If you all want to do an inspection, you करपाक जाय inspection. तुम्ही करपाक जाय by informing the locals जे हाटे उबी आहाय हिंगा तांकां सांगता सारकाय सांगाय. तुम्ही सांगनासतना तुम्ही मुखार सरताय आनी मागीर तुम्ही एलिगेशन घालताय that they are stopping you from your work. I was not present over there, but the marks, the wound, जे घाव जालाय फिडोलाचेर ते आमकां दिसपडटाय. तेतून म्हाका कळटा की हेणे सरपंच आहा ती नुवे गोष्टीची ते रॉंग केलो आहा. PI was okay with what the complaint and म्हणपाक लागलो. बट मुगे कितें क्वेश्चन PI म्हणटा आपण कोतलो गिव मी टायम म्हणटा. टायम कित्याक जावो एक गजाल. दुसरी कितें जेन्ना तेणे कंप्लेन केलें रोखडें रेजिस्टर जालें. आतां टायम कित्याक जावो एफआयआर रेजिस्टर को खबर को एनसी दिवंक वाय शूड आय टेक एन एनसी. रिजन आसपा जाय एनसी दिवपाक. तिसरी गजाल आतां एसपी सांगून गेला बिकॉज आय ट्राय टू हेल्प यू डोंट वरी बट आय वॉन्ट टू टेक अ लिगल ओपिनियन. आतां लिगल ओपिनियनांनी तूं कितें हांव वेन एवरीथींग इज प्रोजेक्टेड हांव एसपी को विचारूं दिता कायंडली हेल्प मी फॉर टेलिंग यू आय मीन टू रेजिस्टर एन एफआयआर बिकॉज हांव तुका तें कोता. आय शुड नॉट बी आस्किंग यू बट आय एम टेलिंग यू वॉट in a manner that helped me to get the FIR registered because it's clearly mentioned. So what a witness is witness who was present there. They are the house owners when this thing was going on. SP Maksawata, give me time, I will make a point. I'm thankful to you because poilay bhi maka SP जायत help केल बडा. जायत ते help केले आणि त्याक लागून मागीर पुलिसां लागून सीएमा लागून हांव कोलवाले उमिंगेन येयले. आतां बी मातशें हेल्प कोराय आनी जात जाल्यार आतां उमिंगेन येवपाक जाल्यार रेडी आहा रे हांव बट हेल्प कोराय लिगली. And people of Goa, we are at crossroads today. If we don't rise now, if we don't rise by 2027, our generations will curse us. Our future is doomed. We have to rise in unison against this wholesale sale of Goa to the highest bidder. I'm warning you that this place of ours, a peaceful place, a serene, beautiful green place, is being sold out to the highest bidders in this country. You know, Delhi is a gas chamber and people from north consider this as heaven and we are about to lose. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो